2020 असो तुमकां कितलो चॅलेंजींग आयलो? 2020 हो संबंध जगाकूच हो चॅलेंजींग आशिल्लो, आव्हात्मक आशिल्लो. कारण जे कितें संकल्प 2020 आमी सुरवातेक पासून केल्ले आशिल्ले, प्रत्येक मनीस आपल्या जिवनाचो एक कितें नियोजन करता आनी तें नियोजन जर ते वेळाचेर जर जालें ना जाल्यार मनीस खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाता. तातूंत भितर हो एक भिरांकूळ आजार किंवा व्हायरस आशिल्लो आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मुखार वता आसतना खुबश्यो जाणांचे म्हणजे म्हाका दिसता आमी 100रांतले 100 लोकांच्या मनाक सुद्दां ही भिरांत अजुनूय आसा. तरी आसतना आमी ह्या लोकांची भिरांत काडपा खातीर खुबशे सरकाराच्या माध्यमांत म्हणूं नाकात किंवा वेगळे वेगळे एनजीओनी म्हणूं नाकात खुबसो प्रयत्न केल्लो आसा. आतां नवो संकल्प आमी करपाची गरज आसा. कितले सुद्दां जर व्हायरस जर आयले जाल्यार हांकां आमी त्याच पद्दतीन आमी तोंड दितले. कारण जो पर्यंत आमी पॉझिटिव्ह एप्रोच किंवा पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आमी निर्माण करनात किंवा मुखार व्हरनात तो पर्यंत असले काही गोष्टी आनी असले सगळे व्हायरस आमचेर एटॅक करतले. पूण जो पर्यंत आमी हे सगळे फाटीं उरतले आमकां हितून कांयच लागपाना असो तरेचो विचार जो पर्यंत आमी हाडनात तो पर्यंत ह्या गोश्टीचेर आमकां मात करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसतलें. मुखार वता आसतना आमी इतलेंच म्हणत की आजचे खास करून तरणाटे जे आसात ह्या तरणाट्यांनी जाणटे जे लोक आसात ते जाणट्यांचो सांबाळ करप काय अशा परिस्थितीन आनी तातूंतल्यान आपल्या स्वताची वळख आनी आपलें स्वताचें अस्तित्व आनी हें नवें वर्स जें 2021 जें आसात तें 21 ज्यो काही गोश्टी फाटल्या वर्सा आमकां नुकसाण जाल्लें आसा तें नुकसाण आमी भरून काडटले. तुमी जे एक वर्साचो तो प्लॅन जो रोड मॅप तयार केल्लो तो रोड मॅप फाटल्या वर्साचो आनी हे वर्साचो रोड मॅप आमी कंप्लीट करतले अशें ध्येय आनी स्वप्न पुर्तते खातीर तुमी लढचे अशा तरेचो ह्या युवकांक आनी आजच्या संबंद गिरायकांक म्हाजो उलो आसा.